Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान आकाशाकडे उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतल्या खोलायेंतली वो उंच स्वर्गावेली जावं, पूण आकाशान पोर्तिपाळ केलो. ना, हांव मागचो ना. सर्वेस्पराची परीक्षा करचो ना. त्यांना इस्रायेलान म्हणले, आता चित दिवन आयक. दाविदाच्या घराण्या मनशांची सोंसणीकाय तिडयली ती पुरो ना तुका. आता देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्परूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक आंकवार चली गर्भेस आसा. रोखडीच ती एका पुताक जल्म दितली आणि इमानुएल म्हणजे आमचे मदे देव हे नाव ताका दवरतली. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रितूम आणि तिचेर जियेतात ती सगळीं. संसार आणि संसारांचो सगळो लोक. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर स्थिर करून दवरल्या. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दलबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पलक्या वस्तूंक लोभलो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दलबारांचो सर्वेस्पर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आणि ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असली मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुझे मुख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जबाब मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. दलबारांचो सर्वेस्पर तो. उद्गार. दाविदाची चावी तू. शासनीक राज्याचे दारवंटे तू उगडताय. काळोखाचे बोंदपणींत बसलेल्या कैद्यांक सुटका दिवंक ये. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. 6व्या म्हयन्यात नाझारेथ नावाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दूताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आणि तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोलवले, सर्वेस्पर तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आणि हे नोमान
कसलें जायत तें चिंतूक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयज तूं गोरबेस्त जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटोली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दाद्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोशिलो पडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ देवान गाब्रियल दुताक आंकवारी सोरशीन धाडलो. लूक 1:26 आनी 27. नियाळाक आधार. एका ओरिश्ट तुफानात एक ल्हान ताणूंक कोसळतालें. बिजली गेली आनी व्हडली लारां येवन त्या तारवाचेर आड्डोताली. तेन्ना तारवाच्या एका कॅबिनात ल्हान भुरगें वात पेटोवन ओगें बसून आसलें. तेन्ना एका कामदारान भिरांतीन विचारलें, तूं ह्या तुफानाक भियेना? तिणें जबाब दिलो, म्हजो बापूय जाल्यार हांव कित्याक भियेतोली? तो कसोच म्हाका बुडोवंक दिवचो ना. शुभ वर्तमानाक देव गाब्रियल दुताक धाडून जेजूच्या जल्माची खबर दिली. ही खबर आयकून आंकवार मारिया भियेता, पूण सदांच आपल्या जिवितांत देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिल्यान आपूण फकत देवाची चाकर म्हूण मांडून घेवन वय म्हूण जबाब दिता. देव आमकां जिवीत दिता आनी तें चलयता, जाल्यार ताचेर आमचो विस्वास आनी भावार्थ आसूंकूच जाय, जसो त्या भुरग्याचो आपल्या बापायचेर आसलो. देवदूत गाब्रियल देवाचो संदेशकार. देवाचो संदेश आमकां दिता आनी आमचो गरजो देवाच्या हातान घालता, आमच्या आदाराक पावता. मारये भाशेन आमी देवाचेर विस्वास दवरून ताची खुशी करूंक वावरुया. सर्गींच्या बापा, जिवितांत पोस्ट आडकोळी येतात तेन्ना तुजेर विस्वास दवरून मारये भाशेन पळय म्हणून वावरूंक आमकां तुज्या मोगाची भुरगीं कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.